नमस्कार, हांव सरितास गोवन रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार। आज हांव करता डाळमाचे सरबत। ताच्या खातीर हांवें डाळमाचे दाणे काढून घेतल्या। डाळी हांव मिक्सरान घालून घेता, तातूंत थोडेशें उदक घालता आनी हाजो ज्यूस काढून घेवया। हे आतां आमी गाळून घेवया। हे हांवें गाळून घेतले। आतां आमी तातूंत घालया लिंबाचो रस। एक लिंबाचो रस घातला हांवें। तातूंत हांव घालता साखर, 2 मोठे चमचे हांवें साखर घातल्या। तातूंत घालता हांव मीठ, तुमी तुमचे चवी अनुसार मीठ घालात। हे सगळें मिक्स करून घेवपाक जाय, साखर विरघळून घेवपाक जाय। तातूंत हांव घालता अर्धो चमचो चाट मसाला। साखर आमची विरघळून जाली। आतां हांव तातूंत घालता उदक। तातूंत घालया आयस क्यूब। मस्त अशें डाळमाचें सरबत, खूप रुचीक, टेस्टी। तुम्ही करून पळयात। माझी रेसिपी आवडली जाल्यार लाईक करा, शेअर करा, तशेंच माझ्या चॅनलाक सबस्क्राईब करात। परत मेळुया अशीच एक रेसिपी घेऊन। तोपर्यंत मस्त खायात, स्वस्थ रावात। देव बरें करूं।